Ushivartai ki Kristus atlau कर्मोसो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. कुर्सा वाट जिनी परिवर्तनाची वाट. आत्मिक जिनेक ती फायद्याची मात्र नाही, ती अवश्य. जेजून समळ्ळे परत्यान जल्मल्ल्या करीत कोणाकच सर्गींचे राज पळोवंक तांचे ना. कुर्साचे वाटे वेळा आमी कशें जेजू बरी परत जल्मोवचे, जिनी परिवर्तन करची हे आमी नियाळता. देखून ही कुर्सा वाट आमची जिनी परिवर्तनाक अवकाश करून दिवं. पयलेच ते साव जेजूक मरणाचें फर्माण दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सुम्यान जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. फर्माण, ताकीद, हुकूम, आज्ञा हे शब्द आयकतना काळजांत एका तराचें भें उठता. आजकाल हे शब्द उणे वापरतात. बदलाक समुदाय, संवाद, भाव बांदवपण हे शब्द चडशे प्रयोग जातात. ही देवाची रीत, ताच्यो वाटो आमच्यो वाटो न्हय. तो रागार जावं चवकास, दयाळायंत ग्रेस्त, देवाच्या ह्या श्रेष्ठ शेगुणाची शेळसयत नातल्ली मतलाबी जीप जायते पावटी फर्माण वाचता. उपरांत आपणे कितेंच करूंक ना म्हूण हात धुवन जबाबदारेतावन निसरता. सोम्या, म्हजे जिबेन हेरांचो मान उबय नासता, स्वादमान करूंक म्हाका कृपा दी. सोम्या काकुळतामची कर, सोम्या काकुळतामची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयसय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. दुसरेच ते साव जेजूच्या खांदार कुरीस दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. आधुनीक काळार आमी गळसूंच्यो वस्तू ल्हान ल्हान करून तयार केल्ल्यो, पूण जिनेच्यो जबाबदारेचो कुरीस ल्हान करूंक जायना. तो आमी वोवंकूच आसा. कुशेन ववयतेल्यांक सुशेग मेळटा. दुकां गळोवन वमतात तीं गितां गावन लुंवतेलीं म्हणलां किर्तनगारान. सोम्या, म्हज्या वांट्याचो कुरीस कुशेन वोवंक म्हाका तिरासाण दी. सोम्या काकुळतामची कर, सोम्या काकुळतामची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयसय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. तिसरेच ते साव जेजू पयले पावटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. कुरीस ववयनातलो कुर्सा पोंदा पडना. कुर्सा पोंदा पडचे कुरीस ववयतेल्यांनी. पडणे जैताचो दारवटो. क्रिस्तांव जाल्ल्या म्हाका सोम्यान कुर्सा विने जियोंक आपोवंक ना. कुरीस घेवन ताच्या फाटल्यान येवंक उलो दिला. सोम्या, कुर्सा थंय पातयेनी दवर, कश्टांचे वाटेन मुखार चलोवंक म्हाका शिकय. सोम्या काकुळतामची कर, सोम्या काकुळतामची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयसय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. चवथेच ते साव जेजू आपले दुखेस्त आवयक भेटता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. एकसुरपण आधुनीक काळाचे निष्ठूर कर्ग. पिडापुणी सोशयेत एकसुरपण न्हय. एकामेकाच्या संगातांत आमी जियेचे म्हूण देव खुशी व्हरता. मोरी जेजूक एकसुरो मरोवंक सोडिना. आपले आवयपणाचो माऊन उतरांचो बळवंत सांगात आपल्या पुताक ती दिता. सोम्या, हांव तुजे सोवें आसां म्हणली बुजवणेची उतरां उसारूंक आनी ती पाळूंक म्हाका बळ दी. सोम्या काकुळतामची कर, सोम्या काकुळतामची कर.
सदैव माये मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 5 सिरेनेचो सिमांव जेजू कुरीस व्हांवून कुमक करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या बागेवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. आपूण आपणाक देव समेस्तांक म्हणसो स्वार्थी आनी आंगालापी हो संवसार. तरी हेने तेने थोडे सिरेनेच्या सिमांवकू पळोवंक मेळटात. पूण तांचो दिवचो मनोभाव वेगवेगळो तरी ताच्या की एक बरी वाट जेजू आमकां दाखयता. पिडा गूण करूंक पेसाडच्या बदलाक पिडा आडावंक पेंकट बांदचें. जेजू कुरीस व्हांवून कुमक करच्या बदलाक कुर्साचें मरण मरचें पातकस काडून उडयता. सोम्या म्हज्या जिणयेंत आसचें खोटेंपण पाळां समेत हुमटून उडोवंक म्हज्या मोतीक उजवाड दी. सोम्या काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 26 वेरोनिका जेजूचे मुखामळ पुसता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या बागेवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. मुखामळ काळजाचो आरसो. ताचेर वाचूंक येता काळजांतली कोटसाण, जिणये बऱ्याची जडाय, उतरावंक जायनातलो उद्वेग. वेरोनिकाच्या काळजांत मोग आसलो. देखून जेजूच्या मुखामळा वयली खंत, दूख, आटेविटे, हुस्को ती पारखूंक शकता. व्हडलें कांय करूंक ती सकना तरी आपणातावन कितें करूंक जाता तें करूंक ती धैर्यान फुडें सरता. सोम्या निराश जाल्ल्या मुखामळाचेर संतोश हाडून तूं म्हाका उदार मोण दी. सोम्या काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 27 जेजू दुसरे पावटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या बागेवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. पडटाना खंय तावन पडटा हाचेर अवलंबून आसा आमची दूख. कितले वयर तावन पडटा तितली दूख चड. दूख न्हय आमचे कुडीक मात्र बगार पडिल्ले ते सुवातेक सयत. एक कुटुंबाचो वडील पडटाना ताच्या कुटुंबाक जावची दूख विशेष. देखून आमी पडोवन स्कांदल दिनासतना रावूंक जागृतकाय गरजेची. पडलेल्यांक मात्र पडलेल्यांचे कश्ट कळीत जातात. देवान दिल्ली सकत वापरन उठयचे आनी फुडें चलचे. सोम्या पडुल्ले कडेन तावन उठोवन फुडें वचोंक म्हाका सकत दी. सोम्या काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 28 जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या बागेवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. खंयचेय एका स्त्रियेन जेजूक मरण आशेवचें, जेजूक सुखीदार करचें वा ताका नेगार करचें निदर्शन सुवार्थेंत लिखिल्लें ना. पूण साबार स्त्रियो आपल्या दुडू बदकान जेजूच्यो आनी ताच्या शिसांच्यो गरजो सुदारसिताली अशें म्हणून सुवार्थेंत आमी वाचता. असल्यांतय जेजू मोवाळटा, तांकां बुजयता. स्त्री बरी जाली जाल्यार कुटुंब बरें जालें, कुटुंब बरें जालें जाल्यार गांव बरो जालो. सोम्या एके स्त्रियेतय तुजें रुपणें पळोवन तिका फावो तो मान दिवंक म्हाका शिकय. सोम्या काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 29 जेजू तिसरे पावटी कुर्सा पोंदाक पडटा.
आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सुम्यान जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भगवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. देवान मनशाक इतली सकत दिली, ते सक्तेचो नियाळ करूंक मनशाक हो एक जल्म पावचो ना. देवान दिल्ली देणी दिवटेनर दवरून संवसाराक दाखयचे शिवाय कळशे पंदा दवरून कुसोवंक सोडची न्हय. जेजू पोडोन उठता. ताच्या बापान ताका दिल्ली अपरिमीत अंतरीक सकत जनां आसून ताचेर पातयेवन कुरीस घेवन फुडें वेता. सोम्या, म्हाका तुवें दिल्ल्या सक्तीचेर पातयेवन म्हज्या जबाबदारेंत तिरासाण लाभय. सोम्या, काकुळटामची कर. सोम्या, काकुळटामची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयचेय गायी म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. दावेंस ते सांग, जेजूचे आंग वस्तूर काण ताका विनगो करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सुम्यान जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भगवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. आंग वस्तूर म्हजो मान दमता. आंग वस्तूर एका माणसुगेच्या व्यक्तीन सांडूंक आशेवची निमाणी वस्त. ह्या संवसारांत ती ना जाल्यार दुसरें कितेंच ताचे लागीं ना म्हूण लेख. जेजून आपले आंग वस्तूर त्याग करतना ताका बगल्ले ते मानसीक कश्ट विवारूंक असाध्य. पूण तांतू लिपलां ताचें खरें स्वातंत्र्य, खरी सुटका. मोगाळा जेजू, संवसारांतल्या सर वस्तूंनी तुजी कुशी वासून त्यो तुजे व्हड मैमेक आनी म्हज्या आनी पेल्याच्या उदारगते पासून वापरूंक तूं म्हाका उजवाड दी. सोम्या, काकुळटामची कर. सोम्या, काकुळटामची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयचेय गायी म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 11वें ते सांग, जेजू कुर्सार खिळायतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भगवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जें कितें तात्कालीक तें सगळ्यांक आकर्शीत करता, पूण शाश्विता विने तात्कालीक ना. शाश्वीतपण मात्र आमच्या ह्या तात्कालीक जिणेक अर्थ दिता. हेंच दाखोवंक जेजू आपले पवित्र हात कुर्साक खिळावंक दिता आनी जें कितें शाश्वीत आसा ताका वेंगोवंक उलो दिता. ताचो मोग ससनाक बाळटा. ताचे बरी मोग करूंक शिकया. मोगाळा जेजू, म्हज्या जबाबदारेक कुशेन म्हजें जिवीत खिळावंक तूं म्हाका आदार दी. सोम्या, काकुळटामची कर. सोम्या, काकुळटामची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयचेय गायी म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 12वें ते सांग, जेजू कुर्सार प्राण करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सुम्यान जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भगवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. दुस्मानांक बगसून मेल्ल्या स्तेफानाचें मरण सावलाच्या परतवण्याक कारण जालें. आपल्या दुस्मानांक बगसून कुर्सार मेल्ल्या जेजूचें मरण थंयसर आसल्या शतापतीच्या भावार्थ्याचे उसारणेक कारण जालें. बैल्या देखीक ती एक सलवणी म्हूण दिसल्यारी देवा मुखार तें एक व्हड जैत. हेरांक बगसूंचें म्हाका मरना तितले कश्टांचें जाल्यार हे सलवणे फाटल्यान जैताची निशाणी आसा. सोम्या, तुवें कुर्सारतावन दुस्मानांक बक्षिल्ल्या परी म्हाकाय बगसूंक बरें मोण दी. सोम्या, काकुळटामची कर. सोम्या, काकुळटामची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयचेय गायी म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 13वें ते सांग, जेजूची कूड मरयेच्या हुस्क्यार. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भगवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. मरयेन एक दीस बेतलेमांत देवाच्या हातांतावन जेजूक आपल्या हातांनी घेताना जेजू हिमाप्रास धवो आसलो. आज मनशांच्या हातांतावन ताका आपल्या हुस्क्यार घेता आसतना
तो रक्तांत भिजून तांबडो जाल्लो. देवान रचलो सोबीत सुंदर संसार मनशान आज रक्ता वळ्यान भरला. देखून जेजू आपल्या रक्तांतल्यान तो धुवन शुद्ध कर फाटी बापाच्या हातांत ओपसिता. मोरी हे सत कुर्सामळी नियाळता. सोम्या, बापान रचली ही सुंदर पृथ्वी नितळ निर्मळ दवरून म्हजो सहकार तूं आशेताय. आबळे सोम्या, हांगा आसा तुजो साकोर. सोम्या काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. सदैव माये मागता उपकार कसे गाय म्हज्या काळजात कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 14वें स्तेसांव जेजूची कूड निके पितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. मोग सदांच जिखता. इश्टा पासो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना म्हणलो जेजू. आपल्या मरणाद्वारे आपल्या इश्टांचो कितलो मोग करता म्हणलें दाखयता. देखून तो मरोंक ना, तो जिवंत आसा. तो मातयेन पडिल्लो गोवांचो कण जाला. यथेश्ट फळ दिवन तो आसा. हजारो लोकांच्या काळजांत रायपाट बांदून बसला. तो ससनाक मरोना. आमचो देव ससनाक जिवचो देव. सोम्या, ससनाक बाळची दिरवीं पुंजावंक हांवें एक गोवांचो कोण जायशें कर. सोम्या काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. सदैव माये मागता उपकार कसे गाय म्हज्या काळजात कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. क्रिस्त आमचे पासोत कालतो जालो कुर्साच्या मरणा पर्यंत. प्रार्थुया. मोगळा जेजू, तूं जीव दिवंक म्हूण आयिल्लोय. भरपूर मापान तो दिवंक आयिल्लोय. ही कुर्साची वाट नियाळलेल्या म्हाका तुजो नवो जीव दी. तुजीं तातवां म्हजीं तातवां करूंक तुजो मोग हांवें हेरांक वांटूंक म्हज्या चिंतनां उलोवण्या आनी देखीन दिसान दीस हांवें तुजे सारकें जावं तुंच म्हाका फावो कर. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. पापा साहेबाच्या इराद्या खातीर मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितां. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिव नाका. पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसोच जाता आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवा दया काकुळतीच्या मोगस बापा मोगाच्या बापय मोडो अडवनाका भुरग्यांक तुज्या सोडनाका. जेजू हांव काकुळत मागता दितलोय म्हूण पातयेता. सर्मोची पातकां काटाळता आयच्यान ती सकल सांगता. जेजू हांव काकुळत मागता दितलोय